नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आज हांव प्रशंसा प्रिय रायो म्हणून एक काणी सांगता. ही काणी हांवें श्रीमती ललितांबा चंद्रशेखर हांगेर बुकान दुखून वेंचिल्ली. एक गांवांत सय्यद सुलतान सलीम म्हूण एक राय आशिल्लो. तो भारी चांग रायो. मालगड्याला नम्रता, बंधुप्रीती, प्रजाचिंतन पूरा नमुन्याच्या गुण आशिल्ले तेगेल्यांत. एक गुण म्हळ्यार तो प्रशंसा प्रिय म्हूण आशिल्लो. ताका होगळशील कुडले भारी खुश जावची. ताका प्रशंसा केल्लो जनान तो हातभर उडगीर दिवन पेटयता आनी ताणें सांगेल पुरा बद म्हूण नमगता. हें तागेलो गुण. सलीम रायान एक हळ्ळे दुखून एक चंदी चिल्ले पळोवन वारडी घेतिली. दुर्बळ तेंचेली ती जाल्यार ताका ती भारी खुश जावन आसता. तिगेल भाव रहीम म्हणून तो तावळी भयणीक आनी भावाजी पळोवच्या येत आशिल्लो. ताका आसतना भितर येयला आयक कसले एक हुद्दी दिता म्हणारी तो आयकयना. नाका नाका भावाजी, आमकां हेंची खुशी, आमकां हळ्ळी रूख रान पक्षी प्राणी हेंची पुरो आमकां प्रिती, म्हाका नाकी रावळा रांत रावचे विशय म्हूण सांगता. एक दिवस तशीची रहीम भयणी पळोवच्या म्हणून रावळारा येता. तेन्ना सलीमाक आजी म्हगेल मेवण्याक म्हगेल दरबाराचे विशेष पुरा दाखोवका म्हूण लेकून तो दरबारा व्हरता. तागे लागींची एक सिंहासन घालून रहीमाकय बसयता. सब शोर जाता. पुरा मंत्री येवन नित्या मणकेची राया लागीं तांगेल मुळां आशिल्ले हळ्ळे विशय पुरा पटी सांगताची. राया कांय तोंदरी ना, जन गम्मतेर आसाची, लायक बेळ जत्तस, जनाल्या भरपूर दुड्ड आस, खंयच्या काही उणी ना. तुगेल तसल रायो, तुमची इंद्रू तुमची चंद्रू म्हूण तशें पुरा होगळसिताची. तूं वाचतना कोणाक कसं उणेपण आस राया म्हूण पुरा प्रत्येक मंत्री तशी होगळसिताची. करीम अशी पळयतर आस रायो घडयेक पंता करिमा दिकान पळयता कशी पळय म्हूण पळय आनी होगळशिल्ल्यान पुरा हातभर उडगीर दिवन पेटयता. सांजे जेतना रहीम सांगता बाबाजी लागीं, हें पुरा जाल्ली न्हय, आज हांव आनी तूं रान्ना दिकान खंयचे एक हळ्ळे दिकान वचून भोंवन येवया म्हूण सांगता. तेन्ना राय सांगता, जायता बा, तुका तेंची न्हय प्रिती, जायता वचा, हांवय त्या दिकान वचन अशें मस्त काळ जालें. म्हाका तूं फूड एक पंता पक्षींगेल भास अर्थ करून घेवच्या शिकयलेलें न्हय, ते हाजी म्हाका पळोवका वचा म्हूण सांगता. राणी तांकां वाटेक खावच्या म्हणून खाण आनी बांदून दिता. थोडे अंगरक्षका घेवन तांकां दोगांय भायर सरताची. रात्री जेतना एक हळ्ळेला येवन पावताची. पळयल्यार थंय वाटेरी खंयची खांब्यार दिवी नाची. जन आस म्हणून दिसनाची. जन नातील हळ्ळीशी दिसतर आस. हें कसलेशी म्हूण लेखत रायो. आनी मुखार वच्च्या जायना, भूक जाल्या म्हूण तांणी एक रुक्का मुळा एक काट्टेशी बांदून आशिल्ले. ते काट्टेक गलीज म्हळ्यार गलीज ताजेर भर कोयर आस. रायाल अंगरक्षक त्या पुरा झाडू रायाक आनी करिमा बशाक जाग कोन्न दिताची. तांणी थंय बसून तांगेल खाण खातना अंगरक्षक सांगताची, आनी हांगा खंय उद्दा दिसना आनी चिके दूर वचून खंय उद्दा आसकी म्हूण पळोवन येताचे आमी म्हूण वता तांणी. रायो आनीक करीम हाडलेलें खाण आनी खावन थंय चिके आड सरताची. मस्त रात जेतना रुक्का वयर पुरा पक्षींक गेले न्ही, पुरा चिलिपिली तांगेल कसो की जतस चर्ची पुरा जतस. रायो कान शेळायता, ताजे कितें रायिल्लो न्हू तो. ताका अर्थ जत कसो म्हळ्यार रुक्का वयरी एक गुग्गुमाल संवसार आशिल्लो. एक गुग्गुम तिगेल धुवे ओट आशिल्ले. त्या दिसू ते चिल्लेक पळोवच्याक चल्ल्याकार गुग्गुम आयल्यांची. चल्ल्याल मावळो, तागेले मावळ्या बायल अशी मस्त जन आयल्यांची हे गुग्गुमाते. गुग्गुमाले मावळो सांगता, चल्ल्याल मावळो सांगता, तुगेल धूव आमकां पसंद आयल्या जाल्यार तूं गोतस न्हय. म्हगेल भयणीक बामणान मरतरी तिका आनी हें चल्ल्याक हांवें पोशिल्लें न्हय. आतां म्हगेल संवसारू मस्त व्हड आसा जाल्यार वारडीक जेतरपणी म्हगेल भयणीन आनी तिगेले गुग्गुम पुत्तान विंगड एक गांवां वचून राबुका म्हूण म्हाका मन आसा. त्या देखून एक पाडार पडलेलें हळ्ळी तूं दाखयल्या भारी लायक आशिल्लें म्हूण सांगता. तेन्ना चिल्लेकार गुग्गुम सांगता, चिल्ले लांब सांगता, अयो ताक्क कसं हुस्को काडका, तुका एक कसो 10-15 पाडार पडलेलें हळ्ळी दाखयता हांव म्हूण सांगता.
तेन्ना तो चेलेकार गुगूम सांगता कशी तें तितून तुला हळ्ळी पाडार पडचें म्हूण सांगता. आमगेले सुलतान सलीमात असल राय आसतना 10-15 कसले 100 कटल्यान हळ्ळी पुरो आनी पाडार पडतर वताची म्हूण सांगता. इत्ती तें म्हूण निमगेत तो. तें कसं म्हळ्यार ताका होगळ शिलारी प्रशंस केल्या जाल्ले तो पुरा वय म्हूण नमगता. तेगेल्ले हाता मुळाचे मंत्रीनी आसा पळय चोर म्हळ्यार चोर. हें हळ्ळें दिकान येनाची. हांगा हळ्ळेंत पुरा पिवच्या उद्दां ना, समशाली ना, मागीर शुश्रुशालय ना, वैद्य नाची, उजवाड ना, खांब्यार दिवी ना, कशी राबची जनान हांगा. तांणी पुरा तांगेले पोटली घेवन लागींची खंयच्यो लायक गांव म्हूण सोदून वतर आसाची. तशी एक्का मागशी एक हळ्ळी पुरा पाडार पडतर आसाची. ते देखून तूं कांय हुस्को काणुका, तुका कितले गांव जावकात जाल्यार हांव दाखयतां म्हूण सांगता. तें आयकल कुडलें सलीमाक मात्यार उद्दार कैल वर जाता. तो पट्ट आनी उठा येता आनी रहिमा सांगता वचा आमी आत्तां हांगा देखून वचा म्हूण सांगता. अपमानान आनी लज्जेन तागेले दोळ्यान देखून धळधळी उद्दां येतस. तेन्ना रहीम सांगता बेजार कोन्नाक भावाजी, हें दाखोवच्याक तुका हांव घेवन आयलो. आतां तुका कळ्ळी न्हय आनी वच्चो न्हू हें पुरा कशें सम करचें म्हूण तूं पळय म्हूण सांगता. ताजे मागीर तांणी गांवां येवन पुरा तागेले चुकी तो सम करून गांव पुरा लायकून वपास तागेले प्रजा जनाल पुरा लायक विशय आलोचन करून तो चंदायर आसताची. नमस्कार. अनेक वरां तूं नव काणये उठू मेळया.